एनजीटी बाबतीत सरकाराचे जे विचार आसा ताका आपलो पुराय तेंको आसा। लोकांनी उठसूट एनजीटी वचून कागाळ करतना पयलीं हाचो सरकारी प्रकल्पांचेर कितें परिणाम जातलो हाचो मातसो तरी विचार करपाक जाय म्हण मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्सिल रॉड्रिगीस। एनजीटीचे वयर म्हजो जो हायकोर्टान डिसिजन दिला ताचेर म्हाका कांय उलोवपाचें ना, पूण काही एनजीओज आसा त्या बाबतींत म्हाका उलोवपाचें आसा। एनजीओन सुद्दां अश्यो गोश्टी एनजीटी कडेन व्हरता आसतना, हायकोर्टांत व्हरता आसतना, सुप्रीम कोर्टांत व्हरता आसतना विचार करपाक जाय की प्रोजेक्टाक मार पडटले अशें आपूण करपाक जाय काय कितें, तें आज ना। एनजीओ उठ्ठा कोर्टां वता, एनजीटी कडेन वता, सुप्रीम कोर्टां वता आनी चुकून अशें डिसिजन जर आयलें आसत जाल्यार ताचें नुकसान सबंद सरकाराक जाता, पूण सरकाराचे पयशे हे लोकांचे पयशे हे आसा। फॉर एग्जाम्पल मांडवी, आज मांडवी ब्रीज जर डिले जालो आसत बिकॉज ऑफ कोणी तरी केस केल्ली म्हणूनच जालो, आनी त्या खातीर 6 ते 7 म्हयन्याचें एस्कलेशन आज आमी त्या कंपनीक पे करपाक जाय, वीच कम्स टू करोड्स। शेवट हे पयशे पब्लीक मनी आसा आनी ताजेर प्रत्येकान विचार करपाक जाय, आनी त्या खातीरूच अशा गोष्टी पासून परावृत्त रावपा खातीर आमी प्रयत्न करता। So you support the government's decision on this? I will support Chief Minister's decision. I will not support any government. I will support Chief Minister because for the cause he said that की प्रत्येक गोष्ट आमकां प्रलंबीत जाता आमची कामां, आनी त्या प्रलंबीत कामां लागून कितलेशें नुकसान जाता।